ताका तीच करपा आयल्या कारण ताच्या वार्डांतलो ऑक्सिजन जो आशिल्लो पळय न्ही तो आमकां एक्झॅक्टली खबर नाशिल्लो कितें रिक्वायरमेंट आनी कितें आहा ती ही आमची जी ऑक्सिजनची जी टीम पळयता तांचे कडेन हो इश्यूज अजून डिस्कस जावंक नाशिल्लो जो मॅनिफोल्डा वयल्यान दोनूय मॅनिफोल्डा वयल्यान जो स्कूप सप्लाय करता ताजेर डिस्कशन आशिल्लें त्याचे आतां तांचें म्हणणें की वार्डांतलो थोडे सप्लाय रिप्लेस जावंक ना हाचो विशय आशिल्लो तुमी म्हटल्यार आमच्या टिमी कडेन लक्षांत हाडून दिल्यार तो आमी रिजॉल्व करतालो बट वॉट एवर द थिंग आतां तांकां हाडपाचें ठरलां वॉट एवर द थिंग ऑक्सिजन जो कितें आसा पळय तांकां सिलिंडर एम्प्टी जाय ते तांकां म्हणजे जे कितें सोंपता तशें तशें हाडून दीत हाडले वयता आता ते म्हणतात 2 ते 3 वरांचो गॅप जाता एक सिलिंडर चेंज करपाक जे डायरेक्ट सिलिंडराचेर आहा हय डॉक्टर्स म्हणटात तेच सांगता म्हणजे तांकां कितली रिक्वायरमेंट आसली पळय न्ही ही आमच्या ऑक्सिजन टिमी कडेन जी टीम पळय वाय देर इज कम्युनिकेशन गॅप हांवें ताकाच लागून तर मिटींग घेतलेली न्ही आतां आमचो जो आमी स्पेशल पुलीस सेक्रेटरी हे पळोवपा खातीर घातला हाजे आनी डॉक्टरांचे आनी डिनाचे कदाचित डिनान ते कॉर्डिनेट करपाक जाय डिनाची गरज आसली खरें म्हणजे तांकां एकदा घेवन बसपाक जाय आसलें तेच डिनाक आतां ऑनिंग सांगला तुमचे मेरेन विषय पावलोच ना माझ्या कडेन विशयच पावंक नाशिल्लो डिनाक आतां सांगलाच डिनान आमचो टीम हांगा सेपरेटली आमी जे तेका पुनिताक बसयला सेपरेट मॅनेज करपाक त्याच्या कडेन कॉर्डिनेट कर म्हणून सांगला डेली म्हणजे दर 4 वरांनी आमी थंय मॉनिटर करता हें जर तेंच्यांनी कळयलें तर तेजे कितें रिक्वायरमेंट आहा ते आमी खंयच्या तरी सिलिंडर आउटसोर्स जे आहा तांकां हाडून दिता तर डॉक्टर म्हणटाले सिलिंडर चेंज करतना पेशंटाचे ऑक्सिजन सॅच्युरेशन लेवल 60% पर्यंत देंवताले म्हणून म्हणजे तो पेशंट मरपाकूच शकता न्ही रे म्हणून सांगलें न्ही रे आतां त्या खातीर आमकां तुजी आमची टीम पळयता पळय न्ही ताच्या हो लक्षान आतां हांव येयल्या उपरांतूच हांवें तांचो पेपरार स्टेटमेंट वाचले दोनूय ताच्या उपरांत म्हाका कळ्ळें हेल्थ मिनिस्टरा कडेन विशय पावो नासलो तर हांवें काल सुद्दां हेल्थ मिनिस्टरान डिस्कस केल्लें तेन्नाच पर्यंत तुमकां खबर म्हाका पर्सनली काल पर्यंत ऑक्सिजन सिलिंडर भितरले सगळे आसा आनी हेच विशय आशिल्लो म्हाज्या कडेन हांव काल पर्सनली उलयलां पूण आतां जेन्ना पेपरार येयलें तेन्ना हांवें इन्क्वायरी केली वॉट एवर द थिंग बट वील मॅनेज पूण आयज सांजचो पर्यंत सगळे इश्यू जे आसा पळय हे रिजॉल्व करता ऑक्सिजनाचो फुल कंट्रोल तुम्ही घेता ऑक्सिजनाचो हे पळय कंट्रोल हांव घेता म्हणजे भितरली कितें रिक्वायरमेंट ही कळ्या उपरांत तांकां हाडून दिवपाचें काम ही आमची पुराय जी टीम पळयता दीस इज नॉट एकट्याचें काम न्ही हें हांव परत सांगता दीस इज अ टीम वर्क आणि जर डिझास्टर मॅनेजमेंटान आमी टीम वर्क म्हणून काम करता हे कोण एकटो जबाबदारी घेवंक शकना कसल्याच गोष्टीची दीस इज अ कॉर्डिनेशन जेन्ना कळटलें सोंपलां म्हणून इन एडवान्स कळटलें तेन्ना थंयसर रिप्लेसमेंट जे आहा पळय न्ही हे हाडून दिवंक शकता एकटो कोणूच खंयचीच जबाबदारी ही केन्नाच घेवंक शकना टीम वर्क म्हणून आमी काम करतले तेन्ना हे रिजॉल्व जावचें सर त्या खातीर अजून कमी कित्याक जायना म्हणजे कम्युनिकेशन गॅप कमी आशिल्ल्या कारणान तुमच्या मदीं हांवें डेथ रेट सांगला पळय न्ही हेजो कम्युनिकेशनाचो आनी डेथ रेटाचो कसलोच संबंध ना हांव परत सांगता हें मेडिकल जे दोतोर आमचे आसा पळय न्ही तेचे आतांय परत सांगला हांवें एक गजाल कालचे जर तूं डेथ काडून पळयशीत जाल्यार तुज्या खातीर सांगता 2 जाण ब्रॉड डेड आसा आनी भितरल्या जवळपास 10 जाण हे विदीन 24 अवर्स जाले म्हणजे 12 लोक जे आसा पळय न्ही रे हे 24 वरांच्या पळय 24 वरां भितर एक्सपायर्ड जाले तांच्यांनी खंयच्याच हॉस्पिटलान वचोंक ना कसलीच ट्रिटमेंट घेवंक ना घरा कडेन रावले आतां हितूर चुकी दोतोराची काय मुख्यमंत्र्याची म्हण हांव परत परत लोकां कडेन मागता निदान कितें तरी जालें जाल्यार तुमी हॉस्पिटलान येयात दुसरी गजाल म्हणजे जो ट्रिटमेंट घेवपाक उसरा करतात आनी हॉस्पिटलानय बी ताच्या उरलेले 8 पेशंट सुमार जे आनी एक दीस पयलीं म्हणजे 48 वरां पयलीं आयले बेगीन हॉस्पिटल जे कोमॉर्बिड आसा जाका डायबिटीज आसा रिनल फेल्युअर आसा हायपर टेन्शन आसा अशा लोकांनी बेगीनात बेगीन एडमीट जावपाक जाय आमी आजुनूय एक स्टेप अप अरेंजमेंट म्हणून अशे जे कोमॉर्बिड आसा हांकां श्यामाप्रसाद दवरपाची अरेंजमेंट जी आसा ही कदाचित आमची फाल्यांच्या भितर करता जेणे करून थंयसर डॉक्टर आमी मॉनिटर करतले आनी जेका परवा हॉस्पिटलायज जावंक शकता तेणी 2 दीस पयलीं बेगीन येवचो आनी तेणी आमच्या कडेन श्यामाप्रसादान अरेंजमेंट करपाची तयारी चल्ला आतां हांव हेल्थ मिनिस्टरा कडेन उलयलां थंयसर डॉक्टरांची अरेंजमेंट करता आनी स्टेप अप हॉस्पिटल म्हणून आमी श्यामाप्रसाद मुखर्जी जो आसा पळय न्ही ताका ऑक्सिजन लागतो ना ताका थंय दवरून चुकून ऑक्सिजन लागलो जाल्यार ताका जीएमसीन हाडप हाची व्यवस्था करपाचें ठरलां पण हांगासरलो फाटलो ऑक्सिजन आहा पळय न्हू ते ट्रॉली चेंज करता आसतना ड्रॉप जाता अप टू 1.5 लेवल पण तेका कितें अरेंजमेंट 1.5 लेवल पर्यंत जायना आतां तो मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम म्हणजे फक्त जो आहा पळय न्ही हो आमी 4च्या सकयल वचोंक दिना अप टू द 3 पर्यंत चुकून वता बट तेजी अरेंजमेंट जी आसा पळय न्ही थंयसर आमी 4 ट्रॉली दवरून केल्या आतां 4 ट्रॉली पयर पर्यंत 3 आसल्यो म्हणून आता 4थी ट्रॉली लायतले फक्त कशें आसा ऑक्सिजन खूब मोठ्या प्रमाणात लागला इतको ऑक्सिजन लागतलो हे कोणी विचारूय करूंक नासलो ताजी व्यवस्था तुम्ही म्हणले ह्या सगळी टेस्ट रिपोर्ट 24 वरांनी येतले म्हणजे अजून तशें काय दिसना आनी त्या खातीर म्हाका पेशंट हॉस्पिटलान येवपाक लेट जाता कितें जालें टेस्ट रिपोर्ट आहा तो 24 वरांनी येतले म्हटलें स्लोली बॅकलॉग काढून 24 वरांनी टेस्ट रिपोर्ट येता म्हणटा आयजूय परत आता व्हीसी जी आहा पळय न्ही आमी सगळ्या हेल्थ ऑफिसरांकडे व्हीसी ही आज सांजची 5 करपाचें आसा आमकां मॅनेज करपाचें आसा ते 24 वरांनी जावपाक जाय ह्याच विशयाचेर आमी